विसवा उपरांत तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. शिवशंभू संगीत विद्यालय मेर्शी हांच्या घुमट आरती ऑडिओ सीडीचो लोकार्पण सुवाळो जालो. शिवरुद्रनाथ सीडीच्या उक्तावण सुवाळ्याक डॉ. प्रवीण गांवकर, कला संस्कृती खात्याचे संचालक गुरुदास पिळणकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. तशेंच भावगीत आनी भक्तिगितांची स्वरगंधार ह्या नांवान कार्यावळ जाली. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. कलेचेर नवीन आरती रचना करून ही सीडी तुमच्या मुखार ह्या अनुच्या 2019च्या चवथीक तुमच्या मुखार ओम शिव शंभो संगीत विद्यालय घेऊन येता शिवरुद्रनाथ. आणि ह्याच सीडी उक्तावण सोहळ्याच्या कार्यक्रमाक तुम्ही हाजीर आसात. तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान उर्वेवरीत येवकार दिता. ओम शिव शंभो संगीत विद्यालय कुंभारवाडा वाडी मेरशी या गावामधलं ही एक छोटीशी संस्था म्हणूया, जी 2003 मध्ये सुरू झाली. संगीताच्या क्षेत्रामध्ये काहीतरी करावं या इच्छेनं आणि अनेक तरुण गायक ज्यांना संगीतामध्ये आपल्या संस्कृतीमध्ये अत्यंत रुची होती, त्या सर्वांनी एकत्र येऊन ठरवलं की आपण एक मंडळ सुरू करायचं, एक संस्था सुरू करायची. आणि हळूहळू त्याला संगीत विद्यालय स्वरूप आलं. सांगपाचें म्हटल्यार ही संस्था म्हणल्यार संस्था ह्या उद्देशान सुरू करूंक नासली. फक्त जेन्ना आमचे भुरगे ल्हान ल्हान आसले, पयले दुसरेक वयताले शाळेंत, तेन्ना एक असो विचार येयलो की सगळ्या क्षेत्रांनी शिकतना भुरगे सगळे फुडें येतले, पूण समजा भजन जर शिकले जाल्यार देवाची सेवा जातली आनी तेंचेर बरे संस्कार जातले. ह्या उद्देशानूच फक्त एक मुद्दम उल्लेख करता म्हाजो एक बापोल भाव, ज्याणे कला अकादमीचे जायते पुरस्कार घेतले. तो पेटीचो केशव पिळणकर हो आमचो पयलो गुरू. आज आमच्या हांगासर हजर ना कित्याक तो दुयेंत आसा, पूण तेज्या खातीर ही संस्था उदयाक येयली. तेणी तळमळीन ह्या भुरग्यांक शिकयले. फुडें मागीर आमकां जायते खूब गुरू मेळ्ळे आमचे पिंगेर सरा सारके. पूण उद्देश इतकोच आसलो की भजन शिकल्यार खंय तरी देवाची सेवा जातली. संगीत विद्यालय हांच्या सगळ्यान पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांणी आमकां ही संद ह्या सिडीन गावपाची मेळोवन दिली. वेदी वयले मानेस्त आनी तुमी सगळे रसीक माय बाप. फाटले 3 म्हयने आमी घुमट आरती होच विशय घेवन सुरज पिंगे सर म्हणात किंवा हे सगळे भुरगे आनी आमी स्टुडियोनूच आसात. आनी म्हाका दिसता की आमी सगळे संगीताचे प्रकार गायले आनी आमचो गोवन फोक गायलो ना जाल्यार मागीर आमी कसलें संगीत गायलें असो एक विचार म्हाका आयलो.
पूण सगळ्यात पयलीं खंयचोच संगीताचो विशय संगीताचो प्रकार हो कोणेच उणाक धरचो न्हय आनी त्या त्या प्रकाराक तितलोच मान दिवचो आनी तो मान आमी त्याच लेवलाक दवरचो ही सगळ्यात पयली गजाल. दुसरी गजाल घुमट आरती हो विशय जेन्ना आमी हाताळ्ळो सगळ्यात सुरवेक जय हे दामोदरा ह्या सिडीच्या निमतान म्हाका ह्या घुमट आरती क्षेत्रांत गावपाची संद मेळ्ळी. ताच्या उपरांत ही सिडी शिवरुद्रनाथ आनी आनीक आमची सिडी येवपाची आसा. काम करतना अशें लक्षात आयलें की ही जी चर्मवाद्यां आसा गाराचे चामडे म्हणा किंवा बोकड्याचे चामडे हाजेर ज्यो फ्रिक्वेन्सीज तयार जाता त्यो पळयल्यार म्हाका विचार आयलो की आमचे जे जाणटेले आशिल्ले ते केदे व्हडले सावंड इंजिनियर आशिल्ले काय म्हणून. आमी पळयलें की गायन जालें, वादन जालें, सगळें जालें, पूण सिडीन तो रंग भरपा खातीर जेन्ना म्हाज्याच ऑफिसान काम करपी निवेदन आसतना म्हाका सुचनासलें कोणाक निवेदन करचें. सुरेश पिंगेन म्हाका तेजें नांव सुचयलें की सिद्धी करता म्हणून आनी मागीर म्हाजी हें लायफ पेटली. आरे इंटरनॅशनल निवेदिका बिगडे आसा जेणी अशें बरे बरे नोबेल प्रायजा सारके अशी आंतरराष्ट्रीयची पातळीचेर निवेदन केल्लें आसा. ताका म्हाका कशी याद जायना तशें प्रवीण गांवकर सांगलेलें आसा की दीसभर हांव म्हज्या कामाक बिजी उरता त्या खातीर कांय गजाली आमी विसरता आनी ते आमच्या लक्षांत येयना ते पळोवन सांगचें पडटा. आनी त्या सिडीन म्हणजे प्रत्येक आरती ही बारकायेन आयकून त्या आरतीचो अर्थ आनी त्या आरतीच्या देवा कडेन समर्पण कशें केल्लें आसा ते रचयित्यान सुरेश पिंगेन जे आपली तशी रचना केल्ली आसा तितलें ताका वादन घातलेलें आसा आनी त्या वादनाचो जो संवाद जाल्लो आहा तो देवा कडेन कसो पावता हें सगळें बारकायेन आयकून आपल्या हातीन बरोवन सगळें मागीर तें निवेदन करप हितून त्या सिडीचो एक कलरच वाडलेलो आसा आनी ती सिडी चड कॉस्मेटीक जाली. आतां ती सिडी तयार करता आसतना जशें आमचे सिद्धीबाईन म्हणलां की जायते कडेन हांव थंय लक्ष घालतालो तशें सगळे कडेन लक्ष म्हाजें नासलेलें कित्याक सुरेश पिंगे कितें आसतालें की तेणें आतां म्हणलां की खंय प्रायवेट इन्स्टिट्युशनांत काम करी इतलें आसलें दीसभर थंय बसून तें सगळें करून घेवप आनी मागीर तें बारकावे सगळें थंय जाणून घेवप तें सगळें अशें जातलें की केन्ना केन्ना म्हाका दिसतालें की सिडी कशी आसतली तुमी गायन अशें करतात न्हू एकदां रिकॉर्ड करून सोंपयात तशें म्हणून तें पूण तें तशें जायनासलेलें. मागीर म्हाका कळ्ळें की इतलें मागीर अशें जशें तुमी सांगला पळय ते भशेन सांगलें तशें तितून रिदम जें आसा पळय तें सामकें डिफिकल्ट जातालें. मागीर जेन्ना हांव तें आयकतालो वचून भितर स्टुडियोन तेन्ना म्हाकाय तें सामकें डिफिकल्टूच दिसलें सगळें की तें वायब्रेशन अशें आसतालें की त्या वायब्रेशनाच्या तालार आमी कोणाक तें गायनान धरूंक शकनासलेलें. त्या खातीर तें परत 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 घेवन जशें आमी गाता बाकी कडेन स्पर्धे कडेन गाता किंवा आमचो गाता आनी स्टुडियोन गाता हितून खूब फरक आसा. कित्याक स्टुडियोन जेन्ना आमी आयकतात तेन्ना त्या स्टुडियोचे ते रिदम पळय ते कानार बसता तितून ते हे ताल धरत ना बरें तशें कितें जाता